देमानी कुंकळे एका झाडार मेळिल्ल्या त्या मेल्ल्या माकडाक सोरोप चाबिल्लो म्हणून कळटा। फॉरेस्ट ऑफिसर ताचे मरणाचें कारण सांगतात ते हें। ताचो माकड रोगाकडेन संबंध ना। कुंकळेच्या लोकांनी भिवपाची कांयच गरज ना म्हणून RFO म्हणटा। सत्तरी आनी पेडणेचो माकड ताप कुंकळे पावलो काय म्हणून लोक मेल्ल्या माकडाक पळोवन भिल्ले। झाडार माकड मेला म्हूण कळटकीच कुंकळे आनी लागसारच्या गांवांनी लोक बरेच भिल्ले। इतले वर्सां माकड हांवें केन्ना मरूंकच ना, हें फर्स्ट टायम जालां अशें म्हणून आमी आतां सामकी भिल्लेल्या भशेन जाल्यात आनी अशें दिसता की भुरग्यां खातीर आमी चड भिल्यात। आमच्या भुरग्या बाळाक आनी कोणाकच कांयच दुयेंस जावपा जायना म्हणून समज कितें प्रॉब्लेम तसो आसलो जाल्यार। माकडाचो पोस्टमॉर्टम जाल्लो ना। रानाधिकारी म्हणटात माकड पोस्टमॉर्टम करपाचे परिस्थितीत नाशिल्लो, पूण ताची चांचणी केल्या उपरांत ताचे छातयेक सोरोप चाबला म्हूण दिसतालें। पोस्टमॉर्टम जावपाक जावना करूंक पॉसिबल नासलो। कित्याक ताचें मरण जालें माकडाचें? स्नेक बाईट न्ही? हय, कित्याक मार्किंग आसले। खंयशें मार्किंग आसलें? औरन फ्रंट चेस्टावर। म्हणल्यार अशें लोकांक भिवपाची कांय गरज ना तर? ना गरज ना। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। आमदार बदलले उपरांत पेडणे नगरपालिकेतूय सत्ता बदल। बाबू आजगावकाराच्या गटातले उषा नागवेकार नगराध्यक्ष आनी दीपक मांद्रेकार बिनविरोध उपनगराध्यक्ष जाल्या। हे पयलीं बीजेपी गटाचे स्मिता कुडचडकार नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष उपेंद्र देशप्रभू आशिल्ले। सध्या पेडणे पालिकेत बीजेपीचे 2, बाबू आजगावकाराचे 8 नगरसेवक आसात। श्री प्रमोद देसाई, चीफ ऑफिसर कुडचडे कापोरा म्युनिसिपल काउंसिल and presiding officer for today's election to the post of chairperson and vice chairperson Peldam Municipal Council, do hereby in accordance with the rule 7 of sub rule 1 of Goa municipalities chairperson and vice chairperson election rule 1969 has declared Srimati Usha Durlesh Nagvekar as the chairperson and Sri Deepak Baban Madrekar as the vice chairperson unopposed of Peldam Municipal Council. स्टार्ट जाले 2015 जेन्ना म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जाले तेन्ना डॉक्टर आमचे एक्स चेअरपर्सन डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू हेंच्यांनी म्हाका फूल सपोर्ट करून म्हाज्या वोटरांनी वॉर्ड नंबर 4तल्या सगळ्यांनी म्हाका वोट करून एज अ कावन्सिलर म्हणून म्हाका सिलेक्ट केल्लो। पूण थोडे लोक असे सॅटिस्फाय नासले की हांव कावन्सिलरूच जालें म्हणून, अजून तेंच्या मनान आसले की हांव चेअरपर्सन जावपाचें म्हणून, आनी तेंचेर आशिर्वाद आसले म्हणून हांवें जावन चेअरपर्सनच्या खुर्चेर बसला। हांव तेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून सोदता, स्पेशली उल्का पेडणेकर हेंच्यांनी म्हाका केन्ना कावन्सिलर म्हणून एक्सेप्टूच करूंक नासलें, सदांच ती म्हाका चेअरपर्सन म्हणटाली। तेच्या नंतर आमचे एसेंब्लीचें इलेक्शन येयलें, आमी फूल सपोर्ट करून बाबू आजगावकाराक मावले आनी तेंच्यांनी आयज म्हाका चेअरपर्सनाचे स्टॅम्प मारून म्हाजी काम करण्याची हे पोच पावती म्हाका दिल्ली आसा। हांव तेंकां मनांच्यान तेंचें अभिनंदन करता की म्हाका तेंच्यांनी ही संदी दिली म्हणून। हांव तेंचे केन्नाच विश्वासघात करचें ना। हे चेअरपर्सन जालें पूण आतां म्हाजी जबाबदारी आनीकूय वाडटली आसा। हांव सगळ्या नागरिकांक सांगूंक सोदता की म्हाज्या लेवलार हांव जाता तितलें ट्राय करतलें कामां करपाची, पूण जी थोडी अशी कामां आसता जी म्हटलें म्हणून जायना, तांकां टायमूय आसता आनी कामांक तुमी सहकार्य करूंक जाय तेन्नाच हांव फुडें वचूंक पावतलें, तेन्ना तुमचो सहकार्य म्हाका लाभतलो अशी हांव आशा। इतले मजगती मडगांव पालिकेची उपनगराध्यक्ष डॉरिस टेक्सरान आपल्या पदाचो शुक्रारा राजीनामो दिलो। हालींच विजय सरदेसाय आनी बीजेपीच्या 17 नगरसेवकांनी मेळून डॉरिसाचेर अविश्वास थाराव हाडपाच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यो। मडगांवां आतां दिगंबर कामत आनी विजयाचे फातोर्डा फॉरवर्डाची युती तुटिल्ल्यात जमा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रिझर्व डी रिझर्वाच्या वादात सापडिल्ल्या 10 पंचायतीच्या सगळ्या वॉर्डाचे निकाल राज्य वेंचणूक आयोगान फुडें धुकल्ल्यात।
ह्या 10 पंचायतीच्या 15 वॉर्डांनी रिझर्वेशन कोर्टात चलीन जाल्ल्यान तांच्यो वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यो. ह्या 15 वॉर्डाची वेंचणूक 1 जुलयाक आनी निकाल 2 जुलयाक लागतले. ह्या पंचायतींतल्या बाकीच्या वॉर्डाच्या निकालाचो परिणाम 1 जुलयाच्या वेंचणुकेचेर जावचो न्ही म्हूण त्या 10 पंचायतींतल्या सगळ्या वॉर्डाचो निकाल 2 जुलयाक दवरला. घेऊया एक ब्रेक.